कोंकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। आता खबरो विस्तारान। भारत फ्रांस अर्थीक आनी उद्देगीक सहकार्याक घटमूट करपा खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पॅरिसांत फ्रांसाच्या व्यापार मळावयले मुखेल प्रतिनिधी वांगडा साबार उच्च पांवड्यावेली बसका घेता। प्रधानमंत्री मोदी सांजे फ्रांसाचे राष्ट्रपती इमॅन्युएल मॅक्रोन हांचे सयत विवाटेक संमेलन 2026 वांटो घेतले। प्रधानमंत्री मोदी संमेलनाच्या साबार उच्च पांवड्यावेल्या कार्यावळींनी येजमानकी चलयतले। संमेलनाचो समारोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या उलोवपांत जातलो। हे भाशण भारताच्या नेटान वाडपी संवसारीक डिजिटल उपस्थितीचेर केंद्रीत आसतले। विवाटेक संमेलन युरोपाचे सगळ्यात व्हड उद्देगीक आनी स्टार्टअप कार्यक्रम आसा। मजगती प्रधानमंत्री मोदी एका खासा प्रवासी कार्यक्रमा वेळार भारतीय वंशाच्या लोकांकूय संबोधित करतले। जो इंक्लूसिव हो, जो ह्यूमन सेंट्रिक हो और जिसका लक्ष्य ग्लोबल गुड का हो। और ऐसे समय में भारत की प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सेंट्रिक इनोवेशन। साथियों, यही मंत्र हमारे डिजिटल रिवॉल्यूशन का केंद्र रहा है। यही भारत के डिजिटल मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज पणजेच्या आझाद मैदानाचेर घर खात्यान आयोजीत केल्ल्या गोंय क्रांती दीस कार्यावळींत वांटो घेतलो। ह्या वेळार तांचे सयत राज्यपाल भुसापती अशोक गजपती राजू, लोकसभा खासदार आनी केंद्रीय राज्यमंत्री श्रीपाद नायक, वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर तशेंच विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव हाजीर आशिल्ले। ह्या वेळार मुखेलमंत्र्या हस्तुकीं सुटके झुजाऱ्यांच्या घरच्यांक अर्थीक आदार आनी प्रमाणपत्र वितरीत केली। तशेंच 79 सुटके झुजाऱ्यांच्या भुरग्यांक सरकारी येवजणे अंतर्गत मुखेलमंत्र्यांनी नेमणूक पत्रां वितरीत केली। रोजगार आनी तरणाट्यां विशीं सरकार वचनबद्ध आसा आनी तरणाट्यांनी फकत सरकारी नोकरे फाटल्यान लागनासतना हेर खाजगी मळार लेगीत उपलब्ध आशिल्ल्या रोजगाराच्या साबार संदींचो उपेग करून घेवचो असो उलो मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार उलयतना मारलो। सरकारात असतले किंवा जे बिन सरकारी इंडस्ट्रीज हातून असतल्यो हाज्या खातीर गोंय सरकार खूप मोठ्या प्रमाणात जे कार्यरत आसा आनी ताकाच लागून हल्लीच आमी मोठ्या प्रमाणात रोजगार मेळाव्याचे प्रायव्हेट सेक्टरातूय आयोजित केला। स्टाफ सिलेक्शन आतां बाबदाद देसाय हांच्यान ताची तोखणाय केली। गोंयच्या भुरग्यांक हे ट्रान्सफर आनी मेरिट बेस सगळे भुरगे ह्या सरकारी नोकरेंत येवचे आनी प्रायव्हेट सेक्टरातूय बी अशाच पद्दतीन नोकऱ्यो मेळच्यो म्हणून आमचें सरकार कार्यरत आसा। अप्रेंटिसशीप आसतली, इंटर्नशीप आसतली, स्कील बेस्ड एज्युकेशन हातून खूप मोठ्या प्रमाणात भुरग्यांचे कौशल्य आनी खूप मोठ्या प्रमाणात वाडचे म्हणून आमचें सरकार हे कार्यरत आसा। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी गोंय क्रांती दिसा निमतान राज्याचे एक म्हत्वाकांक्षी आनी गेली 20 वर्सां आडकून पडिल्लो प्रकल्प म्हळ्यार अत्याधुनीक पुलीस मुख्यालयाचो आयज बुन्यादी फातर बसयलो। सुमार 45 कोटी रुपया खर्च करून उबारपाक येवपी ह्या मुख्यालयात पुरायपणान गोंयचे पारंपारीक दायज वस्तुकलेचेर आधारीत आसतले आनी फुडल्या 1 वर्सा भितर हे मुख्यालय पुलीस दळां खातीर सेवेत रुजू करतले अशें आश्वासन मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी ह्या वेळार उलयतना दिलें। गेली 20 वर्सां तरेकवार कारणाक लागून ह्या प्रकल्पाची सुरवात जावपाक शकली ना, पूण आयज ज्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयला त्या प्रकल्पाचें उक्तावण लेगीत आमचे हस्तुकीत जातले असो विश्वास मुखेलमंत्र्यांनी उक्तायलो। प्रोजेक्ट गेली 20 वर्सां आज फावंडेशन लायतले, फाल्यां फावंडेशन स्टोन लायतले हाजी हेडक्वॉर्टर्सची वाट पळयत आशिल्ले हेडक्वॉर्टर्स आज हांव म्हजें भाग्य समजता की आयच्या ह्या बऱ्या दिसा फावंडेशन स्टोन लावपाचो योग हो म्हाका मेळ्ळो। गोंयांत पुलिशेंतूय बी नवीन क्रांती हे हेडक्वॉर्टर्स घडोवन हाडटले हें सांगता आसतना म्हाका खूब खोस भोगता। सातत्यात पुलीस हेडक्वॉर्टर्स हाका एक बऱ्या इन्फ्रास्ट्रक्चराची गरज आसा। आमच्या वीच इज द ओल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर 60 इयर्स ह्याच हेडक्वॉर्टर्सांतल्यान पुलीस हेडक्वॉर्टर्स म्हणून काम पळयतात आनी सातत्यात हाजी इम्प्रुवमेंटाची रिनोवेशन किंवा नवीन बिल्डिंगेची हाची गरज आशिल्ली। ओके। मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी आयज मेर्शेच्या सहकार संस्थाच्या निबंधकाच्या नवो मुख्यालय म्हळ्यार सहकार सेवा भवनाचें उक्तावण केलें। ह्या वेळार तांचे सयत सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकार तशेंच सांताक्रूजचे आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस आनी हेर मानेस्त हजर आशिल्ले। ह्या वेळार उलोवप करतना गोंया सारकिल्ल्या ल्हान राज्यांत
लेगीत सहकार क्षेत्रात क्रांती घडून ती पुराय देशा खातीर एक देख थारपाक शकता. पूण ते खातीर सहकार संस्थांनी सरकारान राबयल्ल्या तरेकवार येवजणांचो लाव घेवन राज्याच्या अर्थीक तशेंच एकंदरीत उदरगतीत योगदान दिवप गरजेचें अशें मुखेलमंत्र्यांनी सांगलें. पळयशात जाल्यार बारकायेन तेजे इन्क्लूड केल्ले आसा. मल्टीपर्पज कॉपरेटिव्ह सोसायटीज कशी चलपाक शकता, फिशरीज कॉपरेटिव्ह सोसायटीज कशा पद्दतीन कशी चलपाक शकता आणि हे सगळे ह्या कॉपरेटिव्ह सोसायटीत घालता आसतना म्हणजे स्ट्रेंथनिंग द कॉपरेटिव्ह मुवमेंट आसतलो, इम्प्रुव्हिंग द गव्हर्नन्स अँड अकाउंटेबिलिटी आसतली, इन्क्रीजिंग द मेंबर पार्टिसिपेशन आसतलें, एनहान्सिंग द ट्रान्सपरन्सी आसतली, promoting the technology driven service delivery असतली, जाल्यार ensuring the sustainable growth in cooperative institutions असतले. ह्या सगळ्याचेर भर दिवपाची गरज आसा, कारण ही काळाची गरज आसा. हे जर सगळे आमी करपाक शकले जाल्यारूच कॉपरेटिव्ह मुवमेंट गोंयांत पावसात येवपाक कळाव जाल्ल्यान गोंयच्या पर्यावरणीय नदरेंतल्यान परिस्थिती घातक थारपाक शकता अशें मत पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकर हांणी उक्तायलें. राज्यांतल्या उदका स्रोतांतले उदकाचें प्रमाण भिरांकूळ पावंड्यार पाविल्ल्यान उदकाचो सांठो आनी पुरवणेचेर परिणाम जावन उत्तर गोंयांत उदका पुरवण करपी अंजुणें धरण पुरायपणान सुकपाक पावला अशें लेगीत केरकार हांणी सांगलें. धरणांत सध्या फकत 15 दिसां खातीर पावतले इतलेंच उदक उरलां आनी पावस पडपाक आनीक कळाव जाल्यार उदका पुरवणेची समस्या जातली अशें तांणी मुखार शिटकायलें. च्या एकंदर प्रभावा खातीर आमच्या हिंद महासागर आणि अरबी सागरांतल्यान जे वारे येता मान्सूनचे तेंचेर जाल्लो आसा आणि मान्सूनच्या वाऱ्यांक जो पावस घालपा खातीर जी शक्ती जाय ती तेंच्या कडेन नसल्या कारणान आता हो पावस खंय पडटालो म्हणजे कांय कडेन तो घसघशान लागूंक शकता, कांय कडेन दुष्काळ येवपाची चिन्नां निर्माण जाल्लेली आसा. आमच्या गोंयांत एकंदर ह्या अल निनोच्या प्रभावाक लागून दर वर्सा ह्या कालखंडात घसघशान लावपी मान्सूनचो पावस जो आसा तो गायब जाल्लो आसा आनी आमची जी हंजुणें धरण आसा जे दिवचल, सत्तरी आनी बार्देस वाठाराक पिवपाचें उदक दिता तेची परिस्थिती सामकी भयानक जाल्लेली आसा. कित्याक ह्या जलाशयांतलें उदक जें आसा हें प्रचंड प्रमाणात आटलेलें आसा. त्याच परीन साळावलीचो जो जलाशय आसा जो दक्षिण गोंयांतल्या लोकांक पिवपाचें मोठ्या प्रमाणात उदक दिता, पंचवाडीचो दिता किंवा आपल्या चापोलीचो जलाशय काणकोण वाठारांत उदक दिता, हांची परिस्थिती जी आसा ही दिसान दीस गंभीर जायत आसा. आनी एकंदर गोंय सरकार ह्या प्रश्नाचेर जर गंभीर जावंक ना आनी येणाऱ्या कालखंडान आमच्या समोर जे पिवपाचें उदक आनी शिंपणावळीच्या उदकाचो जो प्रश्न निर्माण जातालो त्याचें नियोजन करपा खातीर जर मात लेगीत चूक जाली जाल्यार त्याचे दुश्परिणाम आमच्या हांगासल्या शेतकऱ्यांक, आमच्या बागायतदारांक भोगचे पडटले. पुराय संवसारा खातीर एक म्हत्वाची आनी खोशयेची बातमी थारतना अमेरिका आनी इराण देशा मजगती सुरू आशिल्ल्या संघर्श तात्पुरतो स्थगीत करपा दिकेन दोनूय देशां मजगती समजिकाय जाल्या. फुडल्या 60 दिसां खातीर कार्यान्वीत उरपी ह्या समजिकाये अंतर्गत दोनूय देशां भितर कसल्याच तरेचे युद्ध संबंदीत कारवाय करपाक बंदी आसतली. तशेंच इलेक्ट्रॉनिक पद्दतीन सय केल्ल्या ह्या कबलाती उपरांत दोनूय देशाचे फुडारी वाटचाल थारावपा दिकेन स्वित्झर्लंडात बसका घेतले. ह्या समजिकाये अंतर्गत अमेरिका इराणा भोंवतणी रचिल्ले आपले नौदळाचे जाळे उबारून फुडल्या 30 दिसां भितर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझांतली दर्या अंतर्गत येरादारी आदले भशेन परत स्थापीत करतले. इराणान लेगीत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुझांतल्यान साबार वेवसायीक जहाजांक सुरक्षीत वाट मेकळी करपाचें उतर दिलां. तशेंच इराण देशांत अणुशास्त्र तयार करचें ना अशें लेगीत उतर ह्या समजिकाये अंतर्गत दिलां. आनी इतल्यान हें खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.